Sentosa berbelasa, Sumya tujuh sumuraya, Bulita katya kalsa, Dunia tu kabituita, Puvistanan angka nuvircekila, Puvisabing angka nuvimisandila, Tuja hukarang kerga patika, Tuji dayam cedevon munmata, Buter aiku ketrika, Cinyin tujami bagita, Sentosan berbelasan, Sumya tujuh sumuraya, Bulita katya kalsa, Dunia tu kabituita. Baba Jayani Buddha Jayani Bovitratmache Navi. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समो आणि पवित्र आत्म्या स्वयंवर तुमचे सवे असो. आमच्या बहु सापुरबायचे या पास्कांच्या काळार आमी आसाव. संतोषाचो काळ हो जेजूच्या जिवंतपणांत वांटो घेवचो काळ हो. आयची वासपां आमकां आपोवणें दितात. आमी परतोंक जाय जिवंत जेजू थंय. आमची पातकां जायती आसोंक पुरो, पूण देव कितें अपेक्षिता आमी पातयोंक जाय जिवंतपण जाल्ल्या जेजू थंय. केदाळ आमी जेजू थंय पातयेता तोवळ त्या पातयेनेच्या बोळान आमची अस्कतकाय पयस वेता, पातकां पयस वेतात आनी आमकां घटाय आनी बोळ मेळटा. आनी हे बोळ खंय तावन येता? जेजू तावन येता. कित्याक हो संवसार थोड्या काळाचो थोड्या वेळाचो. ह्या संवसारार आमचो पात्र आमी खेळोंक आसा, पूण आमी जाणाव आमी अस्कत, आमी नश्वर, आमी पडतांव, पूण गरजेचें आमी उठोंक जाय. उठोन जिवंत जेजू थंय आमची पातयेनी आमी दवरली तर, घट केली तर आमकां तें बोळ खेदाळास आमकां प्रेरण दिता, घटाय दिता. आनी अशें आमच्या जिवितांत सोमकोंक मुखार वचोंक आमकां प्रेरण दिता. ही चिंता मोतीन दवर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. जेजू लागचें, देवा लागचें बोगसाणें आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत भगेन सदां सावन कुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां आमकां बोगसोंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, Krista kagut kau, Krista kagut kau, Somia kagut kau, Somia kagut kau. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Musagi Hanishan
सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणतो सौम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया देवा समेस्तांच्या बापाक देशा देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तूं फावो केले पवित्र स्नानाचे जरीन नव्यान जल्मोन आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या देखून मनान तूं सुतर बावर सांबाळून आनी आमच्या कन्यांनी तीस भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशीं कर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची तृतीय पुस्तकांतलें वाचप बरो जाल्लो तो तोंटो पेद्रूची आनी जुआंवची पाट सोडिना जालो तितल्यार लोट सट्टड विजमीत जावन सलमांवच्या मंटपांत धांवून येवंक सुरू जालो तें पळोवन पेद्रू लोटा लागीं म्हणा लागलो इस्रायेलाच्या मनशांनो तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनूच आसात आमी आमचे खाशा पदवेन वा बट्टीपणान ह्या मनशाक सोलोवन केलां काय कितें अब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता होजीर ताका तुमी नकारलो पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नकारलो एक कुणीगाराक तुमकां सोडून दिजे म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जीवशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो हाका आमीच साक्ष ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी फाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सट्टड पळयतात तरी भावानो जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणा पूण
देवान आपल्या क्रिस्तान कष्ट सोसून जाय म्हूण सोमेस्त प्रवाद्या मुठांत आदींच सांडून दिलां तें हे परी सिद्ध केलें. तुमी तर देवा थंय पाटी परता. तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस्परा तावन तुमकां बुजवणेचो ठाळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूट तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात सांडून दिल्ले प्रमाणे सर्व संती नव्यान रोसचो ठाळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय, कित्याक मोइजेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्याच भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पोर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संतीक तुमी कान दिजे आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे पर्जे मदलो भायर उडयजे. खरेंच सामुएल दर्या प्रवचन केल्ले सर्व प्रवादी ह्या दिसा विशयांत पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्रामाक ताणें म्हळें, तुजे संततींतय संवसारांतल्यो सर्व कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपले खोटेपण सांडून देवा थंय परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशी पयलो धाडला. देवाचें उतर हे देवाचे उदक. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखी प्रितुमेचे. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखी प्रितुमेचे. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखे प्रितुमेचे. मुनीस कोण तुवें तासो उगडास करच्या, विनाशी मुनीस किते तुवें ताची पर्वा करच्या. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखी प्रितुमेचे. तरी देवदूता उपरांत दुसरे स्थान तुवें ताका दिला. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयला. तुज्या हाताच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलोलो संवसार ताच्या पांया थळा दवरला. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आखी प्रितुमेचे. गोरू आनी वस्त्रां आनी रानवट सावसां, अंतरळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली. सागोराचे गुंडायेंत हेणे तेणे धांवतात त्यो जिविले गो.
सगळेच ताचे अधीन तुवें केला. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे, आखे प्रितुमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे, आखे प्रितुमेचे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This ho aiso सर्वेस पोरान केलो, संतोष उल्हास तर आमी भोग्या. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. सालुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी एम्माऊस्तावन फाटी आयिल्ल्या शिसांनी तवळ वाटेर आपणा घडयल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांकां सांगोंक सुरू केलें. अशें उलयता आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखता गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पाय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें आपले हात आनी पाय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले, संगत सतमानूक आनीकी दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांय पुणी खावंक आसा? ताणें तांकां इंगल्यार भाजिल्ले मासले एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगाता आशिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रावाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसात आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदलपाचो आनी पातकांच्या बॉक्सांचो संदेश जेरुसलेमांत हांवन सुरू करन सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचे उतर है क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खालसो आनी आयचो वांजेल एक जावन आसात. एक आपुरबायेची आतुरायेची घडीत हांगा आमकां आयकूंक मेळटा. दोग जण एम्माऊस भायर सरले, शीस जेजूचे. एकलो क्लेओपास म्हूण ताचें नांव, आनी ते समकोन आशिल्ले एम्माऊसच्या कुशीन. आतां एम्माऊस कित्याक गेल्ले म्हणलें एक सवाल जावंक पुरो. तांचें घर एम्माऊस आशिल्लें, पूण ते आयिल्ले जेरुसलेमाक. आतां आमी पळयता केदाळे पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा, जेरुसलेम शहराक वेचें, जेरुसलेम शहराक पयन करचें, जेरुसलेम शहरा कुशीन पुरशांव करचो. जेजून तशेंच केलें. गालिलेयांत आराम केल्लो ताचो पुरशांव
आमी मार्क लूक आनी माथेवाच्या वांजेलांत पळयलें तर गालिल्यांत आराम केल्लो तसो पुरशांव आखेर जाता जेरुसलेमांत आनी उपरांत जेरुसलेमांतावन आराम जाल्लो पुरशांव कालवार पर्वतार आखेर जाता आनी थंयसर आनी एक पुरशांव आराम जाता जिवंतपणाचो पुरशांव 40 दीस जेजू आपोस्तलां संगी आनी ताच्या शिसा संगी दिश्टीक पडोन तांकां घटाय दिता आनी बोळ दिता आनी हे दोग जण जेजूचे शिस ते एम्माऊस येताले. एम्माऊस म्हणटा आसतना थंयसर आमकां थोड्यो संगती कळोवंक जाय. जेरुसलेमांतावन एम्माऊस म्हूण सांगल्यार एक हळ्ळी ल्हानशें शहर जावंक पुरो तो व्हड आनी ते फाटीं वेताले तांच्या शहराक तांच्या हळ्ळेक. कित्याक ते फाटीं येताले थोड्या देवशास्त्रिणी सांगचे प्रकार आनी मुखार आमकां जेरुसलेमांत कांय ना कित्याक आमी आशेवन आशिल्लें सगळें तें नाश जालें. आमी आशेवन आशिल्ल्या हो जेजू देवाचो पूत एक प्रवादी प्रसंगदार अजाप करचो मनीस आमचे मदें आसलो इतलो बोलवंत आसलो ताच्या उतरांनी तो फारिसेवांक साधुसेवांक प्रधान याजकांक ओगेस रावंक करतालो पूण हाका तांणी कुर्सायलो. हो कुर्सार एक गुलामाचें मरण पावलो आनी आतां आमचें भविश्य कितें आमी आशेवन आशिल्ल्या आमी ताचेर पाती येवन आशिल्ल्या ह्या बेजारायेन ते सोलोवन वेताले. हाचे विशयन उलोवन एकामेका तर्क करून ते फाटी एम्माऊसाक येताले. 9 किलोमिटर ती वाट 9 मैलांची वाट 12 किलोमिटर जायत 13 किलोमिटर जायत ते सोमकोन येता आसतना थंयसर जेजू तांचे मदें घुसता आनी आयकता आनी विचारता कसल्यो संगती तुमी उलोवन आसात घेवन आनी तो व्हड तटक्क जावन एकलो ताचे लागीं विचारता तूं सगळ्या इस्रायलांत सगळ्या जेरुसलेमांत एकलोच गी ह्यो संगती आयकोंक ना कसल्यो संगती म्हूण जेजू विचारतात आसतना ते ताका विवरून सांगतात जेजू नासरेन असल्यो संगती ताणें केल्यो अजापां केली आमी चिंतताले हांव तोच आमकां साल्वासांव हाडचो म्हणून पूण आज तो मरण पावला. हो 3रो दीस थोड्यांनी कितें सांगलें रितो फोंड म्हणून पूण आमकां बेजार जाता. आमी फाटी एम्माऊस वेता. एम्माऊस जावन आशिल्लें एक शहर एक ल्हानशें शहर हळ्ळी थंयसर रोमागारांचे सोजेर आशिल्लें आनी ते सोजेर कांय सोडवणे जेरुसलेमांत जाल्यार तक्षणांच भायर वचोन थंयसर सगळें शांत समाधान करचें तसली शाती तांकां आशिल्ली. त्या देखून हे कितें चिंतात देवशास्त्रिणी सांगचे प्रकार आतां जेरुसलेमाक आमकां भविश्य ना त्या देखून आमी एम्माऊसाक वेता आनी थंयसर आमकां इल्लेशें भविश्य आसा कित्याक रोमागाराचें सैन्य थंयसर आसा इल्ली भद्रती आमकां मेळटली आनी मुखार आमचें भविश्य रोमागारच हांगासर आमी पातयेवन कांय प्रयोजन ना. जेजूचीं उतरां आयकोन थंयसर तांकां एका रितीचो संतोश भोगता एका रितीची भद्रती मेळटा एका रितीचो बरवसो मेळटा आनी थंयसर तांच्या घरा लागीं पावता आसतना जेजू कितें करता आपूण मुखार वेचे बरी करता आनी तो व्हडले दोग शिश्य ताका आपूण सांगतात ये आमचे संगी राव काळोख जालो सांज जाली आमचे संगी राव. तांचे संगी तो भितर सरता घरा भितर आनी जेवणा वेळार उंडो मोडटा आसतना तांकां दिश्टीक पडटा तो जेजू आनी थंयसर तो नपयस जाता आनी तें घडीत ताच्या उपरांतलें घडीत आज आमी वांजेलांत वाचता. खंय नपयस जालो देवशास्त्रिणी सांगचे प्रकार जेजू नपयस जावन त्या उंड्यांत आयलो एवकरिस्तीक उंड्यांत आयलो आनी तो एवकरिस्त उंडो सेवून हे दोग जाण शिश्य कितें करतात ओगेस रावनांत. तांकां सांगीत आशिल्लें आतां आमचें जेवण जालें आतां आमी न्हिदया फाल्यां सकाळीं जेरुसलेमाक या. तक्षणांच उठोन 9 मैलांची वाट परत त्या काळक्या राती जेरुसलेमाक वचून वेतात. थंयसर दिवंक बरी खबर उरिल्ल्या शिसांक आनी आपोस्तलांक. भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत केदळा आमी जेजूक खरेपणी भेटता आमच्या मागण्यांत साक्रामेंता मुखांतर आमच्या देवासावा मुखांतर खरेपणी केदळा आमी भेटता
तो वळ आमचे थंय बोळ गटाय उर्बा उल्हास संतोष येता आनी हे बोळ गटाय उल्हास आनी संतोष म्हजे खातीरच न्हय बगार हेरां खातीर बरी खबर हेरांक दिवंक पळय आमच्या कुटुंबांत कितेंय बरें घडलें तर आमी ओगेस्त रावना कितेंय बरें घडलें तर चिंतया आमकां एक बरें खाम मेळ्ळें ताच्या विशयांत आमी शेजारा आमच्या कुटुंबाच्यांक सांगता थोड्यांक इल्लो मोसोर जावंक पुरो पूण ती बरी खबर आमच्या काळजांत दवरूंक आमकां नाका ती बरी खबर आमी हेरांक सांगूंक प्रयत्न करता त्याच बरी केदळा जेजू आमच्या जिवितांत स्वतंत्र आमकां दिता गे गटाय आमकां दिता गे तोवळ आमचो तो संतोष आमचेच संगी दवरूंक आमकां नाका तो आमकां हेरांक सांगूंक जाय हाका कितें म्हणटात हाका म्हणटात एवांजेलायझेशन बरी खबर परगट करची जेजूची बरी खबर परगट करची आज तुमी येद्या व्हड्या संख्यान हांगासर जमल्यात सकाळीं बडें हांव मिसाक भितर सरतना म्हाका अजाप जालें अरे परच्या पोर पास्कांचें फेस्त जाल्लेंच हांकां सगळ्यांक गम्मत मारून सकाळीं बरें न्हिदोन सुशेग घेवन संतोष पावये ते इतले सकाळीं बडें इतलो लोक देव तेंपला कित्याक आयल्यात तुमी जेजूचें तें बोळ उल्हास संतोष म्हाका तो भोगूंक जाय म्हज्या काळजांत आनी भोगुल्लो संतोष ती भद्रती आनी तें बरेंपण हांवें भोगुल्लें तें म्हाकाच न्ही हेरांक वांटो दिवंक तशेंच त्या दोगां शिसांनी केलें ती बरी खबर जेजू जिवन जाल्ली बरी खबर हेरांक कळोवंक तांकां कळीत ना तांणी जेजू पळोवना आमी जेजू पळयलें गुंडो मरता आसतना थंय आमकां दिश्टी पडलो त्याच बोळान येवकरिस्ताच्या बोळान ते गेले जेरुसलेमांत हांव फाटीं येवचे मनीस परत जेरुसलेमाक गेले भाव भयणीनो केदळा साक्रामेंता मुखांतर मागण्या मुखांतर देवाच्या शब्दा मुखांतर आमकां गटाय मेळटा गी आमी ओगेस्त रावना आमच्या जिवितांत तो उल्हास ती उर्बा आसता हेरांकी हांवें आपोवन हाडूंक जाय जेजूचो तो मोग हांवें कळोवंक जाय जेजूची ती बरी खबर हांवें कळोवंक जाय तवळ मात्र आमी जेजूच्या मिसावांत वांटो घेता जेजूच्या बऱ्या मिसावांत वांटो घेता पयल्या वाचपांत आमी वाचिल्ली ती गजाल थंयसर पेद्रू आनी जुवांव एका थोंट्याक बरें करतात आनी थंयसर आशिल्लो लोक सगळो विस्मीत पावता आतां जेजून केल्यान जायती अजापां जेजून केल्ली अजापां पळोवन लोक विस्मीत पावलो आनी उपरांत कितें केलें त्याच लोकान सांगात मेळोन जेजूक कुर्सायलो आनी ताका जिवेशी मारलो आनी सांग पेद्रू कितें सांगता तोय एक पातकीत ताणें जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लें आनी हांगासर तेंपलांत हे अजाप घडिल्लेंच लोकांक इतले विस्मीत जाले की ते विस्मिताय पळोवन पेद्रू कितें सांगता तुमी कित्याक विस्मीत पावल्यात हें आमी केल्लें न्ही हें जेजूच्या नांवान नजरेणाच्या जेजूच्या नांवान आमी केल्लें हें अजाप त्या देखून तुमी नेणारपणांत हें सगळें केलें तुमी पातकांत आसात त्या देखून परता तुमी तुमच्या पातकांतलें जेजूचेर पातयेया आनी ह्या पातयेने मुखांतर तुमच्या जिवितांत बरेंपण येतलें पातयेनी सांपावलो आमकां सांगता जो कोण जेजूच्या जिवंतपणांत पातयेता बावडटान पातयेता ताची सगळीं पातकां धुवन वेतात ताका साल्वासांव मेळटा म्हणून पण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी चिंता वय हांवें पाताक केलां हांवें कुमसार जायत नाट्यार हांव हेमकोंडा घेता म्हणून तें सारकें न्ही तें एक चिंताप आदल्यांनी आमच्या मोतीन घालां पाताक केल्ल्या क्षणां म्हाका हेमकोंडान घालोस देवान तें सारकें न्ही पाताक कन्न केदळा तूं जेजू थंय पातयेनी दवरून तूं सुरसुरलें गे पाताक जाल्लेंच आतां थोडी घडितां तुमच्या मोतीन तुमच्या मुखार दवरचीं तर आतां थोडे फावटी आमची भाव भयणी आवय कुजनांत थोडे फावटी काम करतात सुरी काणयोन रांदे कातरतना मसली कातरतना मांस कातरतना थोडे फावटी सुकोवन पोट कातरन सोडटात पळयल्यार तुमी तुमकां अनुभव जाला म्हाका अनुभव जाला 2-3 फावटी जाला
खाले मांस लसूण पियाव खातरतना बोटा कसं मार जाता. आतां मार जाता आसतना खालें करता आमी ती सुरी कण्ण उडयता. इल्लोसो राग येता म्हाका हें कितें घडलें आबा म्हज्या जिवितांत घेवन. पूण थंयसर एक सवाल तें गूण केदाळा जाता. आतां सुरयेन मार केलोय तुवें ह्या काम करतना खालें लागलें मार जालो तो गाय गूण केदाळा जाता. आस्पत्रेक वचोन वखद घाल्या उपरांत गी ह्या फर्स्ट एड बॉक्सांत हांव एक बरें नितळ कर थंयसर बँडेज घाल्या उपरांत गी ना केदाळा तुवें खातर सुरी कण्ण उडयली पळय त्याच घडये थंयसर गूण जावचो स्वभाव ते आमच्या कुडींत आसा. त्याच घडये थंयसर आराम जालोच. त्याच घडये रगत आमी दामून धरता थोड्याच घडयेन रगत रावलें तें गूण जावची ती एक वाट थंयसर सूप जाली. डॉक्टरा कडच्यान वचोन बँडेज घाल्या उपरांत इल्लो सुशेग मेळटा पूण गूण केदाळ जाता त्याच घडये. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो आमी पातक करता अस्कता हांव सांपेद्रून सांगिल्ले प्रमाणे आमी आमच्या नेणारपणांत पातक केलां पूण केदाळा आमी जेजू थंय परतता जिवंत जेजू थंय परतोन ताचेर आमची पातयेनी घट करता. केदाळा आमकां पातकांचे बॉक्सांनी मेळ्ळें. खुमसारांत कितें घडटा खुमसारांत आमी आमची पातकां रोडोन खुमसार जाल्या उपरांत थंयसर आपसुलसोवा मुखांत आमकां कुरपा मेळटा. बॉक्सांनी तुमकां तुमची पातकां रोडोन तुमकां मेळोन जालां. देव तितलें राखून रावना. ह्या मनशान आतां पाद्रेबा कडेन वचोन खुमसार जाल्या उपरांत मात हांव ताका बक्षिता तें सारकें न्ही. देव तक्षणांच हरयेक करता. आमी केदाळा आमच्या काळजांत सूख जाली म्हूण हांवें तशें करूंक नजो जाल्लें केलें म्हणल्यार तक्षणां पाताक तुजें बक्षालें. तेंच पेद्रू आमकां सांगता आज देवाचेर पातयेनी. पेद्रू आमकां सांगना तुमी वचोन खुमसार जाय खुमसार जाल्या उपरांत आपसुलूसांव दिल्या उपरांत तुजें प्राजीत केल्या उपरांत तुजें पाताक बक्षाता ना. देवाक घडीच ना ताका वेळच ना. केदाळा आमी पातकांत पडोन आमी आमची पातकां रडल्या गी त्या घडये आमचें बरेंपण जाल्लें. कुरपा आमकां मेळटा खुमसारांत. ती कुरपा आमकां घटाय दिता आनी त्या कुरपे मुखांत आमकां बरेंपण लाभता. मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी पळयता होस्सू जेजू आपणाचें आंग आपणाचे हात आपणाचे पाय आपोस्तलांक दाखोवन सांगता पळया हांव सुतो हांव मरण पावलो जिवंत जालो. कित्याक तुमी पातयेनात आनी कित्याक दुबावतात. जेजून ताचे हात आनी पाय ताची कूड तांकां दाखयली. मेल्ल्यांक कूड ना म्हणटा जेजू. आनी थंयसर आपोस्तला लागीं विचारता तुमचे लागीं कांय खावंक आसा गे पळया सर्गीर आसा ती खावंक आसा आमकां. त्या देखून बरें रांदप बरें शिकोवंक जाय थंय रांदूंक आसा. कित्याक जेजू जिवंत जाल्लो जेजू जर तर कितेंय खाता तर सर्गर आसा ती खावंक जाता म्हण जालें वय की न्ही पळय. त्या देखून जेजू आमकां असली एक अपुरबायेची साक्ष दिता. तोच आमचो सोडवणदार आमकां खेदींकच सांडून घालचो ना. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो जेजू बाळकाचें नोवेन करूंक तुमी आयल्यात. आज तुमी तुमकांच म्हाकाय तुमकांच आमी शरणागत जावया जेजू लागीं. सोम्या म्हज्या लागीं इतलीं पातकां आसात हांव बेश्टो म्हज्या जिवितांत जायतें खोटेपण हांवें आदारलां पूण हांव तुजे लागीं पातयेतां. तूं जे थंय पातयेता आनी म्हजी जिणी सारकी करूंक हांव प्रयत्न करतां. कितलें सारकें करूंक हांव प्रयत्न करतां. सोम्या म्हजें प्रयत्न हांव सांडचो ना. पातकांत परत्यान पडोंक बरो खुमसारे रावल्या उपरांत परत्यान पडोंक बरो पूण हांव म्हजें प्रयत्न केदाळाय उक्तें दवरतां. सोम्या म्हजी पातकां बक्षी अजापां घडटात. केदाळा आमची पातयेनी जेजू तें घट जाता. केदाळा आमी जेजू तें नीज खरेपणी पातयेता. केदाळा अजापां आमच्या जिणेंत घडटात. वयर तावन कांय पडत जाय म्हणना अजापान सदांची अजापां घडटात. बरी भलायकी शांत समाधान बक्षानसो स्पिरीट खाण जेवण दिसपडतो ग्रास बरेंपण बरें मोन ही सगळीं ल्हान ल्हान अजापां आमच्या जिवितांत घडची. थोडे फावटी आमी चिंतूंक जाय ह्या दिसांनी कितलींशीं झुजां जातात. मोगाळ भाव भयणीनो तायवानांत एक भुंयकांप जाली. कितलोसो लोक कश्टांत आसा कितलोसो लोक मेला कोणना
आनी इज्रायलांत आनी पॅलेस्टिनांत कितलेशे मिलियन लोक खाण जेवण नासतना तांकां घर नासतना तांच्यो गरजो करूंक आसली सुवात नासतना वळवळटात पूण आमकां देवान सगळें दिलां 5 स्टार ट्रिटमेंट दिलां त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय ही जावन आसात ल्हान ल्हान अजापां आमच्या जिवितांत घडचीं ती जेजूच्या जिवंतपणा मुखांतर घडचीं जावन आसात त्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जेजू लागीं आमकां मेळोंक ती कुरपा बळ आनी घटाय कशें ते एम्माउसच्या त्या दोगा शिसांक फाटीं वचोंक बळ मेळ्ळें गी आनी ती बरी खबर परगटूंक तांकां त्राण मेळ्ळें गी प्रेरण मेळ्ळें गी तशेंच आमकांय तें मेळोंक बरेपण आमी तें भोगिल्लें आमी हेरांक तें दिवंक जाय हेरांक तें आमी वांटोवंक जाय तेच कुरपे खातीर ह्या पवित्र युकरिस्तांत येवच्या जेजू लागीं आमी मागया आनी ताकाच आमी शरणागत जावया आमेन. Kani gi papa rupun kita bukan tukar kurung Krista ku berge papa yakni puina kan labui angka service pura amcarus nara mogan posnarani sambar nara kani kupungi cinta taram banun amkani parameshwara udya vaina kani ki bapam rupun tita bukan tukang kurung Krista ku berge bapa hakmi puina kan labui amka म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपतीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आनी आमच्या केपूस देवा सर्वेस्पोर मानून मोगाच्या बाबा ह्या पास्क परबे समयर पवित्रान नव्यान जल्मल्यान तांचे पासत उपकारी काळजाने बलिदान तुका समर्पित हांव तें तूं दयाळायन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावंक आमा समेस्तांक तुजो आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळयांनी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तीम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकण निवड त्या दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली तोच तो दुलोभ निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडता तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन ताणें नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संदेशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदारबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Darbaraso सर्वेस्पर तू स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता धागा
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थासो गोड परगटुया. जेजू तुझे वरून आम्ही समारंभता, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविता सोडो आनी सोडण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बाप्पा, पीटर पॉल आमचे गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या आवामणीचे कुकृत कर. तांकां आनी तुजेच गतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तुजो पती, भगवान धर्मभूत आनी सरकाळीन तुका मानवाल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गमोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुजी खुशी सरकार जाता आमचो दीस पडतो त्रास आज आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता. तशें आमची पातकां आमकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सरस्परासोर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे याने भरोश्यान नत्रेक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी
आनी एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आतां आमी दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे मुखार पावन तुझ्या उतराण समका भलायकी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
सर्वेस्परा आमच्या बापा आमचे सोडवण संभ्रमण आमी तुका गोवा उंडो आनी दाका वायन भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां 3 दिनी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या बोवा मोलीक देण्या गण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजान तुजो अधिकार आमकां आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिवितान संतोषान आमकां शाबीत पावय. ह्या आमच्या मागणी आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचन याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उपकार दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. मोगचनो येवसो आयतार एप्रिलाची 7 तारीख पास्का काळाचो दुसरो आयतार आनी तो आयतार दैवीक काकुळतीचो आयतार जावन आमी संभ्रमता. हांगासर ह्या दिसांनी सांजेच्या 5:30 वरार ह्या फेस्ताक तयारी जावन नोवेन चलता. आयतारा दीस म्हणजे फेस्ता दीस दोनपराच्या 3 वरार तावन पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी दैवीक काकुळतीचो तेर्स आसतलो आनी फेस्ताचें दाबाजीक मीस सांजेच्या 5 वरार मनदिग्बा पियूस डिसोजा शिवमोगा देसीज हांच्या प्रधान याजकपणाखाल चलतलें. तुमकां मोगाचें आपोवणें. तेच दिसा म्हणजे येवच्या आयतारा सांजेर तावन मंगळारा 2 परां पर्यंत हांगासर 8वी 9वी 10वी आनी पियूसीच्या भुरग्यांक एक देवपुण्य शिबीर आमी मांडून हाडलां. तुमच्या भुरग्यांक वा धार्मीक संगतींत वोट दाखोवच्या भुरग्यांक ह्या शिबिराक धाडून दियात. देवपुण्या शिबिराक आयिल्लीं सकट धार्मीक जातात म्हणणे बगार धार्मीक जिणी कितें आनी कशें म्हणून पळोवंक तांकां एक हांगासर फस्ट हँड एक्सपिरियन्स जाता. मात्र न्ही हांगासर तांच्या वैयक्तीक व्यक्तित्व विकसनाक संबंद जांच्या संगती विशीं ती हांगासर शिकोवण आसतली. त्या देखून रजेचे थोडे दीस हांगासर कॉवेंतान करचूंक तुमच्या भुरग्यांक धाडा. येवच्या आयतारा सोमारा आनी मंगळारा. तशेंच चलयांक जायते धार्मीक मेळ आमचे भोंवतणी आनी फिरगजीनी आसात. हांगासर शिरवून तुमी पवित्र सभेचे लागशिल्ल्यान सेवा करूंक तुमकां अवकाश आसा. एप्रिलाच्या 20 आनी 6 तारखेर आमच्या गांवांत जेराल एलिसांव आसा. आमी हर एकल्यांनी ह्या एलिसांवांत भाग घेवन वोट घालून एका जोगत्या संविधानाची आनी जात्यातीत मोलां उखलून धरच्या अभ्यर्थीक विंचून काडचें हक्क आसा तें आमी विसरोवचें न्ही. आनी आमी कोणी बाळूक जेजूच्या भक्तीक आनी ह्या आमच्या मुळाव्या जबाबदारेतावन सुकारी मारची न्ही. देवाचें देवाक आनी रायाचें रायाक म्हणून त्याचं जेजून सांगलां तें आमी उडास दवरचें. आयच्या दिसा उंड्या आनी थंड पिवनाक दान दिलां. जेजू बाळकातावन जोडलेल्या बेसावांक अर्ग जावन डॅफनी आनी प्रिन्सी डिसोजा पेरमन्नूर तावन जल्मदिसा संदर्भी अर्गां जावन नोवा फेरावो आनी सिसिलिया डिसोजा देरळकट्टे तांकां आनी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूचे विंचणार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले जावन आसात. मनदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा आमचेच कर्मिलीत याजक. जायते वर्सां तावन कॅनडान तांची सेवा आसा आनी फाटल्या थोड्या 5-6 म्हयन्यांनी ते ह्या कोवेंतांत आसून ह्या पुणशेतान तांची सेवा तांणी दिल्या. फाटीं आतां ते तांच्या मिसावाक वेता आसतना तुमचे समेस्तीच्या नांवी तांकां ह्या सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी थंयसर तांणी करच्या सेवेंत बाळका जेजूचें विंचणार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. 2 ताळयो पेटोवन आमच्या याजकाक आमी अभिनंदन पडोवं. देव बरें करूं. नोवेना खातीर आतां दिंबी मोडया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन तो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सवतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पीड गुणकन म्हणलें ताका नांव पाव जालें. ज्ञानाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून आवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशान तांच्या सर गरजांनी तो पावता.
प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सोड तूं म्हाका मान करताय तितलें सोड हांव तुका आशिर्वाद दिता ते सावा जेजू हुजीर आमी दवरया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सव पदवी अजा पितरांक उगडापी गेल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक मुकल्लो आसता तुका पातयेन उलो मारतेल्या सकाळांक दायन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरे कृपे मरले सुमती सांगता आश्रया भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान बरे कृपे मरले सुमती सांगता आश्रया भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान बरे कृपे मरले सुमती सांगता आश्रया भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू आनी देवाचो पोत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें ये अजबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुलतीची दीस घाल म्हण आमी तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता तुजे इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रेकारां मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पुता देवाक आमी अर्घ दिवया जेजू बाळकाक आमी अर्घ दिवया आमचेर ओतिल्ल्या दराळ आशिर्वादां खातीर आनी तशेंच कश्ट अनवरांत बेजारांत खंतींत आनी झुजांत आनी तशेंच भुंयकांप आनी हेर कारणां खातीर वळवळच्या सर्व लोकां खातीर एक घडी आमी मागया ये भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या त्या व्हडल्या उपकारा खातीर आमी तुका अर्घ दिता तुझ्या काकुळते आमी वर्णी दिल्या तूं जावन आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पत्नी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबाची म्हाजी परिपात तुज्या भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुज्या कारणांतली देवीक मदत करून दी स्तुती आनी महिमा गाव तुका बाळकाचे जेजू आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट दवरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जेजू बाळका नमन तुका तुझे विणे सुसरां नाकून आमकां चिंये वाटेर आमचो आसूं नाका वरून पांयां आमकां सुरका सुका तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो रातनो तूं सावस्कार उर्बे वखद जेजू ती तूं घटाय सुवातेक आमी दिवच्या गांवां मुखार पुत्रा सोवे मुखार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां आमचे देव आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र
एकांगी सिंगल लाईफ एक सुऱ्यांची वेच हे बरें वा पाठ हो विशय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा. तुम्ही ऐकलेंगे ऐकूंक ना ऐकूंक अशें तर या कार्मेल गुड्याक एप्रिल 7 तारीखे तावन 9 तारीखे पर्यंत साजुयेचे कोवेंत बिकर्नाकट्टे 8वे वयल्या सर चरक्या भुरग्यांक आयोजीत करता देव आपोवण्याचे शिबीर. तुमच्या फुडारा विशीं समजून घेवंक प्रत्येक जावन उर्बेस्त कार्मेलीत याजक जावन येया आनी देवाचे आपोवणे आयकया. If in the quietness of your heart you sense a gentle call to love and serve God and humanity and to give yourself to a higher purpose, it could be a call to religious life, a life of faith and community, moving deeper into your soul, finding that spark of the divine and sharing it with the world. Come, experience Carmelite life in this vocation camp for boys from 8th to 12th on April 7th, 5 in the evening to April 9th, 2 in the afternoon. Carmel Hill Bikarnakatte welcomes you.